दिवचल शारांतल्या बोड्डेच्या साश्टीवाडो वाठारांत मुखेल रस्त्याचेर कांय भुरगीं जांभळां विकतना दिसून येता। एखादी गाडी थांबतकीच ही भुरगीं जांभळां विकपाक रस्त्याचेर धांवतात। भुरग्यांच्या रस्त्यावयल्या ह्या वावराक लागून नजर चुकीन एखादे वेळार भिरांकूळ अपघात घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना, तसो भंय लेगीत वाहन चालक उक्तायतात। ही भुरगीं मजूर फॅमिलींतली आशिल्ल्याचें कळटा। जांभळीपणाची भुरगीं बसता तांकां आमी वर्सान वर्स वॉर्निंग दिला की तुमी ते म्हणजे जांभळां पडटा ती गिरायक करता बरें आसा, पूण ती कितें करता एकदां ह्या सायडीनली त्या सायडीन धांवता आनी ती ल्हान ल्हान भुरगीं म्हणजे जे कामगार वर्ग आहा तेंची भुरगीं ती तेंच्या आवय बापायक सुद्दां आमी खूब फावटी सांगून पळयलें। ते आमचे नूतन सरकार आहा ते सुद्दां त्या दिसा वर्सान वर्स फोन करता, परत परत सांगता आमकां की हें कर म्हणून। पूण कितें जाता आमी धंदो केलो म्हणून कांय ना, जांभळां ती कोणाक तरी खावणी बी सगळें मान्य, पूण चुकोन जर एक्सिडंट जायत जाल्यार तो गाडीवालो तर हात पडटलो आनी हेंचोच जीव वयतलो, कोण तरी धाकटें भुरगें आहा ते जीव वचूंक शकता। म्हणून हांव तेंच्या म्हणजे कामगार वर्गाच्या आवय बापायक विनंती करता हात जोडून की भुरग्यांक सांगा सायडीक भितरल्या सायडीन रावन तुमचें कितें तें धंदो करा, कित्याक अकस्मात ल्हान आसतना भुरग्यांक कळना आनी ती क्रॉसींग करता। खूब फावटी स्कुटरी मोटरसायकली दुसरी जर तुका सायडीक रावलो जाल्यार दुसरी गाडी फास्ट येत जाल्यार धक्को मारूंक शकता। तांकां ते रस्त्यारूच कितें जाता की हो मेन रोड आसा आनी हांगासर गाडयो ज्यो घडटा पूण इतल्यो गाडयो घडटा आनी ह्या गाडयांचे प्रचंड प्रमाणात गाडयो घडटा आसतना ती भुरगीं थंय गाडी येयली की ती फुडें घेवन येता पिशव्यो विकपाक लागून आनी हे तेंच्या जिवाक बरोबर धोको आसा। म्हणजे तेंचे आवय बापूय आसा पळय तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी तांकां अशा गोश्टींसून तांकां प्रवृत्त करपाक जाय। आनी कित्याक ल्हान भुरगीं ती एक्सिडंट जालो फाल्यां कितें 30 तासान पडटली कोण तो वाहन चालक आहा पळय तो कोणाक पडटा। ही सगळ्याच असतात जांभळां विकत दिसता। हय डेली आसतात ती सांच्या टायमार डेली आसतात ती सकाळची सांच्या टायमार आनी हे बरोबर दिसना कित्याक गाडयो इतल्यो भोवलेले झप्प करून कितें वायट गजाल घडली जाल्यार कोण जबाबदारी कोण घेतलो ही म्हणून तेच्या आवय बापायनी ह्या गोश्टीचेर मातशें लक्ष दवरपाक जाय। आणि तेंच्यांनी पोलीस बी पुलिसाचें काम खरें म्हटल्यार तेचेर रस्त्याक तेंकोन जाता ती भुरगीं कडेन विकपाचें काम करता जाल्यार हें पुलीस यंत्रणेचें काम न्हू। तेंच्यांनी थंय येवन हांगासर येवन प्रत्यक्ष पाहणी करपाक जाय आनी ती बंद करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।